विड्रॉ करो हाई टॅक्स विड्रॉ करो आमका नका कितले मार्गांचा नका आमका नका हाई टॅक्स आमका नका आणि कुडतोरेचो लोकां पासतूय आमी हिंगा आयज येयले पळय सद्याक आमगेले बाब साहेबाक हांव एप्रिशिएट करता ताणें फुडाकार घेतलो हे इश्यूआ बद्दल हे टॅक्स वाडयले ते आतां मेन हो ही म्युनिसिपॅलिटी टॅक्स वाडयता रेव्हेन्यू हाडटा पूण तो रेव्हेन्यू कितकोन स्पेंड करता हेची कोणाकूय खबर ना आतां तुमकां खबर आहा हो ही बिल्डींग 1902 ह्या वर्सा हे बिल्डिंगाचे फाउंडेशन घातले आणि 1905 ह्या वर्सा हे कंप्लीट जाल्ले आणि तेन्ना हो जेन्ना हिंगा जो सरकार आलो पोर्चुगीज गव्हर्मेंट ते सरकारान इतले टॅक्स घायले साश्टे लोकांचेर हे बांदपाक आणि लोकांक सारकी ते इट वॉज ए बर्डन सो मच सो आमगेलो रायचो एकलो भाव आर्मांदो दे मिनेझीस तेणें एक मांड देखून काडलो अबाउट दिस इश्यू टू हायलायट दिस इश्यू आणि आयज म्हाका दिसता MMCन हे बिल्डिंगाक पेंट मारपाक टॅक्स वाडयला अशें म्हाका दिसता जस्ट टू पेंट दीस बिल्डिंग हे जो चेअरमॅन जो आहा हे चेअरमॅना कडेन देखून कसलेच बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाक जायना ही इज एक्चुअली चेअरमॅनाल काम कितें ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्युनिसिपॅलिटी पूण वॉट कायंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे आर डुईंग तुमकां खबर आसतली 1-2 दीस फाटीं गार्बेजी थिंगा ते लिचेट देंवन येवन रोडार सगळे लोक कितलो बट 500 लोक सकयल पडले थिंगा सो इतले तेंगेले सगळ्यार इतलो लोक थिंगा इंजर्ड जाला तुमी आसले सगळे आमगेले पळय सो हे पयशे तुमी हाडटाय टॅक्स वाडयताय रेव्हेन्यू कितें वॉट आर दे डुईंग तेंकां सर्वीस मेळ्ळली ना बेसीक एम्युनिटीज पळय तेणी दिवपाक जाय ते कडेन दिवपाक जाय गार्बेज कलेक्ट केली ती कशी मेड तेचे डंप केली थिंगा तेजो एक तेजी लिचेड देवन रोडार येता लोक सकयल पडटा सो हो एडमिनिस्ट्रेशन हे म्युनिसिपॅलिटीचे सारकें ना आनी तांकां दे आर ड्युटीज दे थिंक इज ओन्ली टू गो एन नमस्कार करपाचो आमदाराक नमस्कार करपाचो दीस इज वॉट दे आर ड्युटीज तांकां हे पण लोक पळय हिंगा आमगेलो आहा त्या लोकांचें तांकां कांयच पळोवन गेलें ना केल्ले आहा न्यूज पेपराचेर ती 1 तारीख पासून रेट्स हायक करता म्हण आणि ही नोटीस पब्लिश केल्ली आहा ऑन वेरियस रेट्स इट इन्क्लूड्स हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर ट्रेड लायसन्स फीज साइन बोर्ड फीज बर्थ सर्टिफिकेट वेरियस थिंग्स समजला आणि मिटिंगे जेन्ना आमी सगळ्यान पळयला व्हिडिओ पळयला चेअरपर्सन सांगता की फक्त 20% मॅक्सिमम वाडयला म्हणटा पण ह्या ज्या लिस्टान चेक केलं जाल्यार 20%चे एक सुद्धा कॅटेगरी ना 20% वाडयला म्हणटा मिनिमम आहा ते 66% आणि मॅक्सिमम इवन 550% वाडोवन दाखयल्ले आहा तेणे आता सांगपा म्हळ्यार गोळे तेगे कॅल्क्युलेटर चलना आसतलो सारको आमकां कोणतरी एक कॅल्क्युलेटर ते गिफ्ट करपा लायला सो तो आमी घेवन येयला ते गिफ्ट करपाक कॅल्क्युलेटर कित्याक ते कॅल्क्युलेटराचेर गोळे सारकें जायना जाल्यार मातशें हेजेर वच म्हण मागीर सेकंडली हातून कशें आहा हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर जो 3,000 आशिल्लो तो 5,000 केला तो सांगता फक्त एक हे सांगता की फॅमिली आसल्यार 1,000 वाडयला पण फॅमिली ट्रान्सफर जो आसा 1% सुद्धा आसना सगळे जे पर्चेसीस आहा इदर फ्रॉम द बिल्डर ऑर सेकंड हँड पर्चेसीस असतात सो 5,000 जाता आणि हे 5,000चेर ठरना आता बिल्डर नॉर्मली एक लँड ओनराक प्रॉपर्टी डेव्हलप करता सो जो पर्चेसर आहा तो थर्ड पार्टी जाता सो अमाउंट डबल जाता शॉपाचेर तर सांगू नाका 3,000 आहा ते 10,000 केला मिनिमम फॉर 20 स्क्वेअर मिटर आणि एडिशनल एका प्रत्येक स्क्वेअर मिटर हाटल्यान आणि 100 रुपीज सो हे कितलेशे पार्टीन वाडटा साइन बोर्ड जो बिझनेस साइन बोर्ड आसा तो 350 पर स्क्वेअर मिटर आसलो तो आता 1,500 केला पर स्क्वेअर मीटर इल्युमिनेटेड आहा सो हे भाशेन कितलेशे कॅटेगरी इतली वाडयला आमी आमचो एकूच डिमांड कितें आहा आता तुमचो सर्वे चालू आहा GIS सर्वे आसा प्लस मार्केट इन्स्पेक्टर भोंवतात ते सर्वे करपाक सो तुम्ही सर्वे जाव पर्यंत रावा एसेस करा कित्याक चेअरपर्सन स्वता सांगता आपल्या ओन वॉर्डान 45% इलिगल प्रिमायसीस चलता म्हण प्रिमायसीसा परमिशन ना म्हण सो तुमकां जेन्ना खबर आसा 45% रेव्हेन्यू येवपाक शकता 45% प्रिमायसीसांतल्यान रेव्हेन्यू येवचो आसा जाल्यार ते कित्याक कंप्लीट करना तुमी फक्त जे कोण एसेस प्रिमायसीस आसा तांकांच कित्याक एवरी टायम बर्डन हालींच तुमी 600 आहा ते 900 रुपीज केले ऑन गार्बेज फीज सो आतां आनी हे परतून सेम पीपल लोकांक कित्याक
हेवूय शिटकावणी दिवपा सोदता आमी सगळ्या मडगांवकारांक कित्याक चेअरपर्सनान लास्ट स्टेटमेंट जो केल्लो आहा की हाऊस टॅक्स आमी हात लावना कित्याक हाऊस टॅक्स गव्हर्मेंट वाडोवपा आसा म्हळ्यार हे सपोज आमी तांकां अलाव केलें जाल्यार रोखडेंच हाऊस टॅक्सूय येतले हितूंक सामकें दुबावत ना सो आमचो डिमांड आहा हे विड्रॉ करचें आणि अंटील अँड अनलेस GIS सर्वे कंप्लीट जायना त्या पर्यंत हे लागू करचे न्ही. ज्यो स्वराज्य संस्था आहात ज्यो लोकल बॉडीज आहात त्यो लोकांच्यो सर्व्हिस करपा आहात लोकांक त्रासांक घालपाक न्ही पूण हांगा हे सगळें उलटी चलता. दुसरें म्हाका आनीक सांगचें दिसता की हे 3 tier सिस्टम चलता. आमगेले ट्रिपल सरकार वयर BJP हांगा BJP आनी हांगाय BJP सो हे ट्रिपल सरकार लोकांक फक्त काबार करपाक उठला. आज सर्वसामान्य मनशाची जो लिगली वता ताजी प्रॉब्लेम असो की लिगल वता ताका सगळे लागता. लिगल वता ताका GST लागता लिगल वता ताका वॅट लागता लिगल वता ताका लायसन लागता. इल्लीगल जे करता पळय तांकां कांय लागना. तांकां भितर चिरी केली तांगे मार्केट इन्स्पेक्टर कोणाक दिले आनी तूं वेवस्थीत धंदो कर आनी मोकळो जा. ताका इन्कम टॅक्स लागना ताका GST लागना. हाजेर म्युनिसिपालिटीन लक्ष दवरपा जाय. आतां जशें सार्वे भवन सांगलें की जो रेव्हेन्यू येवपाक जाय तो रेव्हेन्यू हाडपाची पयलीं ट्राय करात. जे लिगली लोक आहात तांचेर तुम्ही बर्डन घालनाकात आनी ब्लड रिलेशनाक 1000 तुम्ही वाडयला किंवा 1000 ब्लड रिलेशनाक तुम्ही वाडयतातच कसो. हांव समज म्हाजे फाल्यां भुरग्यांक ट्रान्सफर करता तुम्ही वाडयतातच कसो. तुम्ही एखादी समजता की बिल्डरां वाडयता आनी हाक वाडयता. मडगांवच्या आमदारान पयर म्हणिल्लें की 1 तारखेसान आपूण भोंवतलो म्हूण म्हणटकीर म्हाका दिसता 1 तारखेसान लोकांचेर सामकें काबार करपाक भोंवतलो काय कितें हेंय आमदारान क्लियर करपाक गरज आहा. कित्याक 1 तारखेसान वाड म्हणला म्हणजे हाजो हिंट ताणें पयलीं दिल्लो काय कितें ताणें गरज आसा की ताजी मंडळ आहा ताणें सांगपाची गरज आहा की ही जी वाडयला टॅरीफ जो वाडयला तो इमिजिएट बंद करचो. जे बुराक पडिल्ले आहात म्युनिसिपालिटी जे बारीक बारीक कडेन जी इल्लीगल आतां पळय वच थंय वाटेर रस्त्यार जी इल्लीगल स्ट्रक्चर आहात किंवा इल्लीगल जे धंदो करतात जेंच्याकडे ट्रेड लायसन ना काय ना अरे तांकां धरा मरे पयलें. तुमी तांकां पयलीं धरात तांचो रेव्हेन्यू करात आनी मागीर कळटलें तुमकां मडगांवकारांनी रेव्हेन्यू घेवपाक गरज पडचो ना. 1 पैशाचो रेव्हेन्यू घेवपाक गरज पडचो ना घेतो. पूण प्रॉब्लेम कसो आहा प्रॉब्लेम हांगा असो आहा हांव ओमक्या कावन्सिलरांनी हाका म्हूण सांगता हांगा प्रत्येक आपापल्याले हात वॉली करपाक पळयतात. तांणी खरें म्हणजे जे यंत्रणा आहा हांगा भितर चीफ ऑफिसर बाकीचे मार्केट इन्स्पेक्टर ह्या सगळ्यांनी ते पळोवपा जाय आनी नगराध्यक्षान तांकां सांगपा जाय तुमी दिसाक कितले इल्लीगल आपल्या नजरे हाडटात आनी ताचो रेव्हेन्यू कितलो वाडयता म्हणटा तो रेव्हेन्यू वाडयात आनी मागीर सांगा तुमी लोकांक आनी तो रेव्हेन्यू वाडोवन कमी जर पडलो तर मडगांवकार दितले तुमकां. रेव्हेन्यू जर तुमकां कमी पडटा हो सगळो वाडयतरीर पूण इल्लीगल दवरून तुमचे प्रायव्हेट जर कोणाले रेव्हेन्यू वाडटा तर ते मडगांवकार सहन करचे नात. 1 तारखेसान जर वाडटात तर मडगांवकारांक ताची स्टेप घेवची पडटली. आनी हांव नगराध्यक्षाक विनंती करता नगराध्यक्ष असो म्हाजो बरो फ्रेंड हांव विनंती करता की ताणी ही जी वाड केला ती ताबडतोब बंद करची. एखादी नगराध्यक्ष